म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जेजून ही वपार सांगल्या. कित्याक लागून सांगली? कित्याक जांगेर ताका जेवणाक आपयल्लो रात जेवणाक, ताणें म्हणलें, देवाच्या राज्यान जेवणाक बसत तो सुभागी. आमकां जेजू आपल्या जेवणांत भाग घेवंक आपयता. कितलीं जाणां येतात हांगसर आनी भाग घेतात खरी, पूण आमी पूर्णपणे हाजीर आसना. हाजीर आसत तर आमी कोणाक घेता? कोणाचें जेवण म्हणून हें? जेजून आमकां आपले कुडीचें जेवण दिलेलें आसा. म्हणजे कितें? तो ह्या वरवीं आमचे भितर येवन तो आमचें सगळें आसा ताका गोठाय दिता. हें कशें समजोवपाचें? पळयात, आमचे सगळे कुडीचे सांदे जे आसात, प्रत्येक सांद्यान हांव आसा, तूं आसाय तुज्या सांद्यान. तेच परी जेजू आमचे सगळ्या मदें आसा. आनी आमचे मदें आसा जाल्यार आमी एकामेकाचे भाव भयण, वांगडी. ताका लागून कोण एकामेकाचो परमस करता? तो. आनी ताका लागून आमी ताका सहकार करूंक जाय. आनी पयल्या वाचपान आमकां ताणें सांगलां पावलून की आमी ते एक एक कुडींतले सांदे आनी आमी एकामेकाक ताचे सगळें एकामेकाचो परमस करता. म्हणटत म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, ही शिकवण ताणें आमकां दिल्ली आसा, ती पाळच्याक आमी ताचेच कडेन मागया, सायबा तूं आमकां मदत कर म्हणून. चार्ल्स बोरोमियोन हे भाशेन जेजूचें ताणें जिवीत पळयलें. सगळें पळय आपलें आसलेलें तितलेंय ताणें भायर गरिबांक वांटलें. मिलानाक 2 वर्सां खूब दुश्काळ आयिल्लो. थंयसर जोरी जाताली, जोर येतालो आनी ते बरें नासलेले, सगळो लोक मोत्तालो. पूण ताणें सगळें आपलें आसलें तितलेंय विकून त्या गरिबां पासत दर दिसा 3000 लोकांक तो जेवण दितालो. त्या भायर सगळ्या जाणांक भेटूंक वेतालो. आनी हे भाशेन ताकाय मागीर हें जालें, म्हणजे जोरी आयली. पूण तितलेंच न्हय, तो फकत 2-3 वरां न्हिदतालो. बाकीचो सगळो वेळ तो कामांत घालतालो. ताणें इतलें बरयल्लें आसा, इतलें केलेलें आसा, सगळें फकत देवा पासत आनी देवा बरोबर ताणें केल्लें आसा. तर आमी तेच भाशेन सगळीं जाणां वावुरया आनी जेजूक आमी सहकार दीत रावया. सगळीं जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करून. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता, ताका आमी हाजीर जावया. आनी आमचे भितर हा तितलेंय बरें वायट कितेंय जावं, चिंतना, भावना, चाल, ती ताका समोर पुया. प्रत्येक सुस्कार भायर सुट्टना हे परी आपल्यापणांत न्हय, पूण जेजूच्या जिवितांत आमी सगळें ताका समोर पळोवन, कित्याक तो आमचे पासत मेलोलो आसा, हे स्वतंत्रताय तो आमकां दिता. आनी ताच्या जिवितांत तो आमकां बरोवन पवित्र आत्म्याचे प्रेरणान आमचें जिवीत चलोवंक तो आमकां मदत आनी सहकार करता. आनी आमी ताका करया. आमेन.